कदंबाचे आणि मिनरल फाउंडेशनचे मनापासून धन्यवाद म्हणटा। हो जो आशिल्लो तो लास्ट आमी 2 वर्सां कंटिन्युअसली फॉलो करतले आणि ह्या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशना मार्फत 5 बसी दिल्या। 5 मतदारसंघ एफेक्टेड आसा मायनिंगा मध्ये, थिवी, बिचोली, मया, सांखळे आणि पैरा। प्रत्येक मतदारसंघाक एक दिला आणि ही जी बस आसा ही मॅनेज करतली आमची कदंबा करतली आणि हाचो जो ही बस एकच लक्षात दवरात, कित्याक सदांच कितें सांगतना न्हू लोक नेगेटिव्ह पयलीं आसता। ही बस आसा ती फक्त भुरग्यां खातीर आसा, फ्री बस आसा, मायनिंग एफेक्टेड एरिये खातीर आसा। सो त्यामुळे ही बस पर्सनली अशी कोणाची ना। सो अडवलपाल, मुळगांव, बिचोले भुरग्यांक सोडटली, परत भुरग्यांक व्हरतली। मदल्या टायमाक आमी ही बस आतां फाल्यांच्यान सुरू करुया, बरोबर काय ना? आणि मदल्या टायमाक कसो बेस्ट युटिलायज करप, म्हणजे आतां जशें चेअरपर्सनान सांगलें की तांकां वेस्ट मॅनेजमेंट थंय वापरपाची, पूण ही जी बस आसतली ती प्युअरली भुरग्यां खातीर आसतली। मॉर्निंग 8 till इवनिंग 5 आमी टायम दिवया आणि हाचो शाळेंनी बेस्ट यूज करून घेवपाचो। नमस्कार करता आणि टिचरी बी खुश जातल्यो, कित्याक इस्कॉलाच्या भुरग्यांक तेंच्या बरोबर गर्दीन वयचें पडा आनी भुरग्यांक त्रास जाय म्हणून दोतोरान मिनरल फाउंडेशनाक सांगून आमकां कदंबान आमकां ही अरेंजमेंट केल्या म्हणून हांव मना पासून धन्यवाद म्हणटा। आनी अशेंच थोडेशें आमकां गरज आहा ते कामां दोतोर करीत आसा म्हणून दोतोराचे मना पासून धन्यवाद। आनी भुरगीं सामकी खुश जातली आनी एकूच सांगता, म्हणजे चड उलयना, फक्त कितें आतां भुरग्यांक हांकां प्लांटार यो म्हणटा तेन्ना तांकां बस नासता, ह्या बसीचेर गार्बेज प्लांटाचेर सगळ्या भुरग्यांक हाडपाची कंपल्सरी पयली ते 10वी 12वी पर्यंत, कित्याक गार्बेज प्लांटार प्लास्टीक कमी जातलें, इतलेंच आमचें सांगपाचें। आनी सगळ्यांक हें करुया आनी मना पासून धन्यवाद।